सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक आता सरकारी येवजणेचो लाव मेळटलो। ही येवजणेक 2 कोटींची तरतूद केल्या। गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन ही येवजण चालीक लायल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन एकाद्री बरी सुवात वा सरकारी धोरणाचो प्रचार करपा खातीर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांचो वापर जातलो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्ट दितले। सरकाराक तांचे काम आवडले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट वाडोवन दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल परत एकदा आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन गोंयकारांक नवी संद दिवपा खातीर एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ही स्कीम आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आमी लॉन्च करता। हाजो मूळ पर्पज जो आसा, आमी पळयता की गव्हर्मेंट आपल्यो वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्या एडवर्टायजमेंट माध्यमांतल्यान टीव्ही, रेडिओ, पेपर, न्यूज पेपर्स आनी इवन दो होर्डिंग्स ह्या सगळ्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत पावता आयज पर्यंत। बट तरी सुद्दां आज सगळ्यांत व्हडलो इन्फ्लुएन्स जो आसा हो सोशल मिडियाचो इन्फ्लुएन्स लोकांचेर दिसता। लोक डे टू डे वेगवेगळे सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्सर आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन आमी गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपा खातीर सोशल मिडियाचो यूज करपाचो थारायला आनी जेणे करून आमी सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा, फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले। म्हणजे कॅटेगरी ए, बी, सी अकॉर्डिंग टू डॅट कॅटेगरी म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा त्यानुसार आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले। कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप। कंटेंट तेंच्यांनी क्रिएट करून तांच्यांनी आमच्या कडल्यान एप्रुवल घेवचो त्या कंटेंटा खातीर आनी तो कंटेंट मागीर तेंच्यांनी प्रमोट करचो। विशेश करून 15 year रेजिडन्स ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा, कारण आमी गोंयकारांक प्रमोट करपाक सोदता म्हणून 15 वर्साची रेजिडन्स हो कंपल्सरी आनी सोशल मिडियाचेर आसलेलो 18 वर्साच्या पेक्षा चड आसचो। धाकल्या भुरग्यां खातीर न्ही, नाजाल्यार परत आमी 18 वर्साच्या सकयले भुरगे ते आजकाल ते एक्सपर्ट जाल्ले आसा। बट दीस स्कीम इज एलिजिबल इटसेल्फ फॉर द अबाव 18 year एंड अबाव। ओके, त्याच्या खातीर वेगवेगळ्यो सिलेक्शन जे आहा पळय, सिलेक्शन कमिटी ती स्क्रुटनायज करतली आनी ताच्या उपरांत 1 वर्सा खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्ट हो इनिशियली तांच्या बरोबर हे सायन करतले। पुराय आमचे कडेन ESG आनी DIP डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या दोगांच्या हातूंतल्यान ही स्कीम जी आसा ती वर्क जातली। एकेच न्ही तर तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय बी आता त्या बजेटांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 2 crores of rupees ताका फायनान्शियल बजेटरी प्रोविजन सुद्दां आसतलें। ही स्कीम आमी आतां लॉन्च करून पूर्णता बजेटाच्या उपरांत तेजें इम्प्लिमेंटेशन रोखडेंच सुरूय जातलें। ताजे आमी पयलीं फक्त एकच खातीर केला की ऑन बोर्ड घेवन स्क्रुटनी करून तांकां बाकीचें सगळें करपा खातीर ताजो खूब मोठो उपयोग आमकां जातलो। त्या ती इंडिविज्युअल सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जे आसा पळय न्हू, दे मे अप्लाय आफ्टर। सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक नव्या येवजणेचो लाव घेवपाक 3 सप्तक आसात। 14 फेब्रुवारी मेरेन esg.co.in हे वेबसायटीचेर अर्ज करूं येता। गोंयकारांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो अशें ESGची उपाध्यक्ष डिलायला लोबोन सांगले। तशेंच ह्या येवजणेंत 4 गट आसतले अशेंय डिलायला लोबोन स्पश्ट केलें। 3 weeks सुमार आहा आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांक येवचे आनी हांगा esg.co.in ह्या वेबसायटीर वयचे, सगळे तुमचे डिटेल्स आहा ते अपलोड करचे। पयलें म्हणटा तो गोंयकार आसूंक जाय, 15 years रेजिडन्स सर्टिफिकेट, मागीर 18 वर्साचो अभाव आसूंक जाय, धाकटे भुरगे आसूंक फावना, एनीवन हू इज 18 years एंड अबाव। द एप्लिकंट शॅड हॅव पब्लीक सोशल मिडिया अकाउंट, नॉट प्रायवेट। This is one of this public social media account and it should be in their individual name. It should not be in the name of a company or some group. मागीर
कॅटेगरी केल्यात आम्ही. कॅटेगरी ए, कॅटेगरी बी, कॅटेगरी सी आणि कॅटेगरी डी ऑफ दीस सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स. कॅटेगरी ए कितें 1 लाख आणि अबाव फॉलोवर्स और सबस्क्रायबर्स आहा ते. कॅटेगरी बी इज बिटवीन 50,000 to 99,999. Below 1 lakh. Yeah, below 1 lakh and Between 50,000. Category C is 25,000 to 49,999. तो कॅटेगरी सी पडटलो आणि कॅटेगरी डी इज 10,000 to 24,999. हे 4 ग्रुप्स केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.